दीस सोमार जुलैची 7 तारीख 2025. पहिले मसक उत्पत्ती पुस्तकांतले मसक अध्याय 28 वळ 10 ते 22 ए पर्यंत. जाकोब बेरशेबा तावन भायर सरलो आनी हारानाक गेलो. एका पवित्र जाग्यार तो पावतना दीस अस्तमलो देखून रात सारूंक तो थंय रावलो. त्या जाग्याच्या फातरामदलो एक फातर ताणें घेतलो आनी तो माथ्या पोंदा दवरून त्या जाग्यार तो न्हिदलो. तेन्ना ताका एक सोपान पडलें. एक निसण ताणें पळयली. भुमीचेर उबी आसलेली ती निसण सर्गाक तेंगताली. देवदूत तिचेर सरताले आनी देंवताले. आनी सर्वेस्वर ताचे मुखार उबे आसलो आनी तो म्हणालो, हांव सर्वेस्पर, तुज्या बापाय अब्रामाचो देव आनी इजाकाचो देव. ज्या देशांत तूं न्हिदोन आसाय तो देश तुका आनी तुजे संततेक हांव दितलो. धरणीर आसलेले धुळीच्या कणा परी तुजी सकत वाडटली आनी तूं अस्तमतेक आनी उदेंतीक, उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतलोय. तुजे आनी तुजे संतते उदेशी संवसाराच्या सर्व कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. पळय, हांव तुजे सांगाता आसां. खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशांत फाटीं हाडटलो. तुका बसयल्लें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सांडून घालचो ना. जाकोब आपल्या न्हिदेंतलो उठलो आनी सांगा लागलो, सर्वेस्पर खरोच ह्या जाग्यार आसा आनी हें हांव नेणा आसलो. तो भियेलो आनी म्हणालो, कितलो भिरांकूळ जागो हो. हें देवाचेंच घर शिवाय दुसरें कांय न्ही. हो सर्गाचो दारवटो. सकाळीं फुडें जाकोब उठलो. माथ्या पोंदा दवरिल्लो फातर ताणें काडलो. ताणें तो थंय स्मारक कसो उबो केलो आनी ताचेर ताणें तेल वतलें. उपरांत ताणें त्या जाग्याक बेतेल म्हणून नांव दिलें. आदीं त्या शहराक लूज म्हणून नांव आसलें. उपरांत जाकोबान अशी आंगवण केली, देव म्हजे सांगाता आसत जाल्यार आनी हांव करतां त्या पैणांत म्हाका सांबाळीत जाल्यार आनी म्हाका खावंक उंडो आनी न्हेसूंक वस्तू दीत जाल्यार आनी हांव म्हज्या बापायच्या घरा परतन जाल्यार सर्वेस्पर जातलो म्हजो देव. हांवें हांगा एक स्मारक कसो उबो केलो. हो फातर देवाचें घर जातलो. जे सगळे म्हाका तूं दिताय तांतलो धांतलो एक वांटो तुका दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 91 1 ते 2 3 ते 4 आनी 14 ते 15. श्लोक. म्हज्या देवा, तुजेर हांव पातयेतां. जो कोण महोन्नताचे सावळेक जियेता आनी सर्व शक्तिवंत देवाच्या आसऱ्या खाल रावता तो म्हणटा, तुनसू म्हजो आसरो, तुनसू म्हजें खडाप. म्हज्या देवा, तुजेर हांव पातयेतां. श्लोक. म्हज्या देवा, तुजेर हांव पातयेतां. तुका मांडलेल्या पासांतलो, तुका नास करूंक आयिल्ल्या ख्यास्त पिडेंतलो तसो तुका राखता. आपल्या पाकाट्या भितर तो तुका आपयता. अशें ताच्या पाकाट्या काल तुका आसरो मेळटा. श्लोक. म्हज्या देवा, तुजेर हांव पातयेतां. ताचो मोग म्हजेर ताणें ओतला. ताका हांव निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारतना आबळे आसा म्हणून हांव जाप दितलों. श्लोक. म्हज्या देवा, तुजेर हांव पातयेतां. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नास केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 वळ 18 ते 26 पर्यंत. जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता.
सिनेगसो एक अधिकारी ताचे सरशीन आयलो आनी ताच्या पांयांक पडून म्हणालो, सायबा, म्हज्या धुवेन आतांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेताना 12 वर्सांतावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्ट नासलेली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंग वस्तुरांचे पोंत तिणें आपडलें. फकत ताचे आंग वस्तूर हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें आपणायतल्याक चिंतलें. जेजू पाटी घुवलो आनी तिका पळोवन म्हणालो, धैर्य घे धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू शेकी अधिकाराच्या घरा येवन पावलो. थंय आसलेल्या पिरलूक वाचप्यांक आनी घडबड करनासलेल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सक्कड भायर वसा, ती मरोंक ना, ती न्हिदल्या. तवळ ती सक्कड ताका हांसा लागले. लोकां जम्याक भायर करतस जेजू भितर गेलो. चली असो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. हे संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची देवस्तुती भावार्थाच्या 2 कुशी निदर्शनां मुखांत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ह्यो 2 कुशी इतल्यो नाजूक की जेजूचे काळीज मोवाळूंक कारण जातात. म्हजे धुवेन आतांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती बरी जातली. हो गूंड भावार्थ जेजूक मानवता आनी त्या अधिकारी समेत तो वता. मुखार वताना जेजू रक्तस्त्रावान वळवळन आशिल्ल्या स्त्रियेक भेटता. तिचे सगळ्यांच धाकटे रंग तिणें खर्च केल्ले. आतां जेजू जाता तिका एक दैवीक सकत आनी तिचो भावार्थ आमकां सर्वस्पर देवा थंय बरवसूंक शिकयता. फकत ताचे आंग वस्त्राक पडल्यार पुरो हांव बरी जातली. आमकां असल्या भावार्थाची गरज आसा. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी सगळ्यांच होगडोन बसतना निराशा जावची नाका. समी म्हाका सदांच ताच्या दैवीक सक्तेन भरता आनी गूण करता. सान जरम सांगता, आमी पातक मेळिल्ल्या खाटल्या वयर विशव घेतल्यारी सोम्यान आमकां आपडल्यार पुरो तक्षणांच आमी बरी जातल्या. जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो आमकां वैरितावन सोडोवंक. गूण करचे जैत असो संकेत. ताच्या कश्टा मरणा जिवंतपणा मुखांत तो आमी आपणावंक शकल्या. म्हजो भावार्थ ते स्त्रिये बरी आनी गूंड भावार्थाच्या अधिकारी बरी सोडोवंक सोमी म्हाका आदार दिवं.